See, आम्ही आता एसपीक मेळला. एसपीन सांगला की that they are going to investigate. We have suggested that we give them 2 days time. The future course of action will be taken by Girish Babu and all of us. Now, this act makes it very clear that the Bharatiya Janata Party has lost confidence in the voter. And they have unleashed their gundas to create terror against our leaders and supporters. ज्या तरेन लोक बीजेपीचेर रागार जाल्ले आसात, बीजेपीच्या सरकारा विरुद्ध तिडक उक्तावपा सुरू केल्ली आसा, म्हाका दिसता की बीजेपीचे लिडर्स त्यांचे फ्रस्ट्रेशन वाडत आसा दिसान दीस. ज्या तरेन काँग्रेस पक्षाक लोकांचो सपोर्ट मेळटा, त्यांचे फ्रस्ट्रेशन दिसान दीस वाडटा. ते कशें कितें करप, परत गव्हर्मेंट रिटेन करपाक तांकां आयज कळना. ते कोणाकूय जे करप्ट आशिल्ले आनी कोणाक कोण मेळटा तांकां ते सद्याक व्हरपाक सोदतात आनी एक फियर सायकोसीस लोकां भितर तयार करपाक सोदतात. एक टेरर यूज करून, वायलन्स यूज करून. वी फॉलो अ पीस एंड वी वील फायट विथ देम विथ बॅलेट. लेट देम यूज द स्टोन्स, द गन्स, एनीथिंग, बट इन फ्रंट ऑफ देअर वायलन्स द बॅलेट वील प्रिवेल. मी डेलिगेशन घेऊन बाब एसपी कडे आयल्या आणि तो पीसफुल डेलिगेशन घेऊन मी काल पळयला आसतले जे भाशेन आमचे एक्स यूथ प्रेसिडेंट बाब संकल्पाचे गाडे डॅमेज केल्ले आसा.